I want to express my joy that finally the Kortali market project has become a reality. I remember how late Matani Saldanya, along with the then consultant Shalini Saxena, they planned for this market. But God had other plans and Matani went away. But he left the responsibility of fulfilling that dream of his to me. Today it gives me immense pleasure to have the opening, the inauguration of this market at the hands of the Honorable Minister for Panchayats. And if you look around, you will see that this structure is a well-planned structure, well-illuminated structure, a structure that is provided with every infrastructure for the vendors. We have the shops, we have the sopes, we have special grocery shops, we have the special shops for meats, for vegetables, for fish. We are also planning to have a cafeteria. We have all kinds of actual needs for day-to-day living will be provided in this market. My only request is to the people of Kortali to use this project to the fullest, but at the same time take care of it. Because maintenance is a very, very important aspect of any new structure, because we need to ensure that this structure will be used for years to come. And I'm very sure that looking at the structure, the people of Kortali and the neighboring villages will use it with care. Another important point that I would like to make is that we have thought of everyone in the village, and we have provided special venues for the freelancers, for those who may want to grow in their gardens, home gardens, and want a place to sell. We have made a place for them. We have also made a special place for those who would like to prepare some food products and sell. We have made a special place for them as well. So we have tried to take care of everyone and everybody's needs. And my only last request to the people, before I congratulate them, is take care of this complex. It is yours. Maintain it so that you can enjoy it for as long as possible. माझी म्हणणी इतलीच आसा की कोर्ताली मार्केट कम पंचायत कॉम्प्लेक्स or मार्केट कॉम्प्लेक्स whatever you want to call it, म्हाका दिसता एक सुंदर प्रोजेक्ट हांगा कुट्टाडे गांवांत येयल्लो आसा. कितलेशे वर्सां लोकांची अपेक्षा आसली की हांगा एक बरो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावचो. म्हाका याद आसा की हांव हिंगा MLA आसतना लोक बेश्टे रस्त्यार बसताले, तांकां हाडून भितर आमी बसयल्ले, पूण आमची फुडली प्रयत्न आसली एक मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपाक. आज आमचे आमदार बाय अलिना तेजे खाला हो मार्केट कॉम्प्लेक्स जाल्लो आसा, GSIDCन केल्लो आसा. हांव ताका शाबासकी दिता आनी तेच बरोबर कुट्टाळेच्या लोकांक शाबासकी दिता, कित्याक तेंचे अपेक्षील तेणी प्रेशर घालून बेगींतले बेगीन हो व्हडलो प्रोजेक्ट करून हाडलो. आनी हांव आनीकूय सांगपाक सोदतां, कालूच आमी सगळ्यान गोंयान व्हडलो प्रोजेक्ट इन द 3rd लार्जस्ट केबल स्टेट ब्रीज आख्खे इंदे, वो तुमी म्हणपाक जाता एटलीस्ट इट वील रँक एमंग द फर्स्ट 10 इन द वर्ल्ड. मंडोवी 3rd ब्रीज आमी काल उद्घाटन जाले, नितीन गडकरी आशिल्ले. हें कितें दाखयता की आख्खे गोंयान बऱ्यांतले बरे प्रकल्प हाडपाक उदरगतीची पावलां जी मारपाची आहा ती मारता. कोण मारता? हो BJP सरकार मारता, एलायन्स गव्हर्मेंट आमी म्हणटा. पूण तरी आसतना भरपूर कामां जायत आसा. ते भरपूर कामान म्हाका खूब खुशी भोगता की कुट्टाडे गांवांत होय एक प्रोजेक्ट जाता आनी तेजो फायदो लोकांनी घेवचो. एकूच म्हाजी लोकां कडेन मागणी, आमी घालता जायते प्रोजेक्ट, मेंटेनन्स जावपा जाय. सुंदर मेंटेनन्स जाल बगत तो तसो उरना. ही जबाबदारी पंचायतीची जावन आसा. आनी आज तुमी पळयलात हिंगा म्हाजे फाटल्यान कितली सुंदर सिनरी. हें एक उदाहरण कशें गोंय आमचें सुंदर आनीकूय सुंदर आमी जें म्हणटा जावपा जाय, भांगाराचें सुंदर उरपा जाय, उरला. आमी सुंदरता सांबाळून फुडलीं कामां केल्लीं आसा. ही शेतां तरी तूं पळयल्यार हिंगा चडशे लोक शेतां रोयता. कोंकण रेल्वे तेन्ना कितले आमी त्रास घेतले ते तेन्ना माती भरून हे रेल ट्रॅक घालपाक सोदताले. हांव झगडून तेन्ना त्यो ब्रिजो केल्यो आनी तेन्ना झगडून केले म्हूण लास्टाक ते इंजिनियरान म्हाका कॉम्प्लिमेंट केले आनी म्हाका एक स्पेशल ट्रेन केली आमच्या वर्करान. तेन्ना हांव कुट्टाडे आमदार आसतना रायट फ्रॉम वन एंड टू एनदर दाखोवपाक की
तुवें बरें सजेशन केलें म्हूण नॉट बिईंग एन इंजिनियर. हांव इंजिनियर, हांव क्रेडीट घेयना. हांव क्रेडीट एक्चुअली सामान्य आमचे फार्मर आसले तांकां, आमचे जाणटेल्यांक. ते म्हणपाक लागले बाबा हे माती गायल्या ते आख्खें सिंक जावन अशें वयर सरतलें, एक कडेन सकयल वयतलें, एक कडेन वयर सरतलें. हें आमी जावपाक दिवना. अलिना बाय आमचे एनवायरमेंटाचें उलयता, तेकाय हांव सांगता, जेन्ना जेन्ना हांवें खंयचो प्रोजेक्टाचेर चिंतला म्हाका एनवायरमेंटाचेर तितली काळजी आसा जितली तेकाय आसा. एक एकदां तेका दिसता आय एम टू मच डेव्हलपमेंटल ओरिएंटेड एंड आय डोंट थिंक अबाउट एनवायरमेंट. आय इक्वली थिंक अबाउट एनवायरमेंट. यू कॅन आस्क सालकर, ही स्टील एलाइव, हू वॉज द चीफ इंजिनियर ऑफ कोंकण रेल्वे. कोणा लागून ही सगळी शेतां तेन्ना सांबाळली आनी कितले एडिशनल एक्सपेंडिचर. बट टुडे दे सेड इट इज जस्टिफायड. म्हणजे हें कितें दाखयता, आमी सगळे मेळून बरें काम करता. आज अलिनाचे एक मार्केट कॉम्प्लेक्स जालो, तेजें हॉस्पिटलूय रेडी जाता. म्हाजें पयर उद्घाटन जालें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट कुट्टाळे येवपाक लागला. हो श्रेय तुमी BJP गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय.